पागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, कोणेच आपणाकूच फसवून घेवंक न्हये. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपुणेक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, तो जाणारांक ताचेच नादमतीन दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयलोलें आसा, जाणार मनशाची चिंतना पोलकीमूच सर्वेस्पर जाणो. म्हणटच मनशा विशीं कोणेच बडाय दाखोवंक न्हय. खरेंच सगळें तुमचेच. पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ, हें सगळें तुमचेच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगलीं. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब: सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगलीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हुलक्या पुलक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशांक. जबाब: सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगलीं. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. उसलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाचे देवा. जबाब: सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगलीं. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्तात तसले खारवी तुमी जायशें हांव करतलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचतालो आनी तो गेनेसारेत तळ्याचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी देखलीं. कारवी देंवन रापणी धुतालीं. तांतलें एक होडें शिमावचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक लावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावक सांगलें, खोल उदकांक होडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापण्यो उडोयात. ताका जाप दिवन शिमावन म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केले उपरांत ताणें इतली खूब मासली पडली की रापण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसरे होड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयलीं. ते आयले आनी बुडूंक पावसर
दोनूय होडी बुडली. तें पळयना फुडें शिमाव पेद्रून जेजूचे पांयां पडोन म्हणलें, म्हजे सोरशिलो पयल्यान सोर. सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितलेय पडलोली मासली पळोवन सारकेच थोटाकले. त्याच परी शिमावच्या भागीदार आसलोले ते जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जोआंव. आनी जेजून शिमावाक म्हणलें, भिवू नाका, हे फुडें तूं मनशाक धरतलोय. आनी होडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण अशें आयचे पयले वाचपान पावलू सांगता. कित्याक तो अशें उद्गारता तें आमी समजूंक गरज. कुरीत काळामध्ये कोणा कडेन कसलीं ओत्मीक देणी आसात, कोणाचें प्रवचन सारकें आनी कोणाची शिकवण मानून घेवपाची ह्या विशयांक लागून जायत्यो फुटी पडलोल्यो. ह्यो फुटी सुटाव्यो करूंक पावलू आपले पयली चिटींत कोरिंतकारांक देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आपयता. मनशाचे जाणवायेर न्हय पूण देवाची जाणवायेचेर पातयेवन तांकां तो आपयता. सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस अशें उद्गारलो, When the soul is brought into this lofty knowing, she, the soul, understands by means of it that all other knowledge which has not the taste of this knowledge is not knowledge, but ignorance, and there is nothing to know in it. She declares the truth of the apostles' words that what is greater wisdom in the sight of humans is foolishness before God. हो भाग्यवंत आमकां सांगता जेन्ना आमचो आत्मो देवाचे जाणवायेक भेटता. हो आमचो आत्मो समजता की देवाची जाणवाय मुखार आमची जाणवाय कांयच न्हय. आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना जेजू पेद्रूक खोल उदकांत मासळी दवरूंक रांपणी घाल म्हणटा, पेद्रू आपणाची जाणवाय पयली सांगता. आमी जायते फावटी आमचे जाणवायेचेर पातयेता, पूण ही जाणवाय आमकां जिवितांत खंयच पावयना. बोलतेन जाल्यार जेन्ना आमी देवाचेर पातयेवन जियेता तेन्ना देव आमचेर उपट बेसांवां उठयता. पेद्रू सवय अशेंच घडटा. जेन्ना तो जेजूचेर पातयेवन रांपोण खोल उदकांत घालता तेन्ना ताका सांबाळूंक जायना तितल्यो मासळ्यो मेळटात. देवाचे उपट बेसांव घेवंक ताचेरूच पातयेवन जिवया.